अजिबात ना. लीडर खूप असतात, पण लीडर हो स्वतः पुरता नसतात. लीडर जनतेन म्हणपाक जाय. आपणाक स्वतःक लीडर म्हटलं म्हणून लीडर जायना, कारण हे राजकारण असतं. तू स्वतःच्या घरात तू म्हणू शकता आपण व्हडलो एक कोण, पण व्हडलो एक कोण म्हणच्या पेक्षा त्या जनतेन तुका व्हडलो म्हणपाक जाय. तशी कर्तृत्व तुझ्या आसपास. जो तो माणूस जो इलेक्शन लढता तोच कित्याक आमची ती आरजी ते म्हणतात ती म्हणता नाही नवीन करून येला ती आपली कोणतरी हा नवीन पक्ष ती म्हणता 100% विजय हा म्हणपाक कितें हा तर शिवसेना म्हणतात तो आपण नंबर 1चेर हांव खंय म्हणटा तर अशें तुम्ही माझ्या जनतेक पळयतात. जनतेन करता आसतना 2007 पेडण्याचो आमदार आमदार जेन्ना जालो जॉयंट केलं तेन्नाय ठरलो. 2017 ह्या मांद्रानय लोकांनी जॉयंट केलं ठरवलं म्हणजे जनतेन ठरयलो. 2019 ठरयलो म्हणजे जे कितें उलयतात 6 दीस उलयतले 10 मार्चा दीस कळटले की आपूण शुअर आणि 100% कोण आसा. सोपटेन कोविडच्या टायमार सुद्धा लोकां बरोबर काम केले. स्वतः आपणच उलयलो की गेली 4.5 वर्सां फक्त आराम केलो आनी व्यायाम केलो. दयानंद सोपटेन ते करूं ना. दयानंद सोपटेचे कार्यकर्ते तेंच्यांनी करूं ना. जीव धोक्यान घालून काम केलं. हे दाखयतला हे लोकांनी पळयलां. त्यांना खंत करचे न्हू ह्या लक्ष्मण पार्सेकरान की हॉस्पिटल ऑलरेडी जाल्लें आहा. तुजे पेक्षा देवान अक्कल म्हाका चड दिल्ली आहा जेणे करून ज्या ह्या माझ्या पेडणेच्या जनतेक आरोग्याच्या दृश्टीकोनात ज्यो सोयी जाय सगळ्यो करतलो. एका वर्सा भितर करतलो आनी तो करता आसतना विचारपूर्वक करतलो. दयानंद सोपटे हो माणूस न्हू आनी आयकतलो कितें जातलो. हांवें मनान चिंतलें नांव घेवचो ना आरोप करचो ना. गेले 8 दीस कोण गळ्यान घंटा घालून फिरत आहा ते हे हॉस्पिटल करतलो, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट करतलो, इलेक्ट्रॉनिक सिटी करतलो. अरे इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या भानगडी तूं केले त्या जमनीन त्या तुये गांवच्या भावांक त्रासान घातले. कमिशन तू खाल्ले.